दीस प्रेस्तार मेयाची 28 तारीख 2026. पहिले मसाक सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले मसाक अध्याय 2 ओळ 2-5 आणि ओळ 9-12 पर्यंत. भोव मोगाच्यानो नवीनच जल्मल्ल्या बाळका बरी अपूट आत्मीक दुधाक मात्र तुम्ही लालया अशें बचावाचे जिणेंत तुम्ही वाडतल्यात. निजाकी सोमी कितलो दयाळ म्हणून तुमीच आतां बघून जाणात, तर ताका लागीं सरा. तसो तो जिवंत फातर मनशांनी उपकार ना म्हणून काण उडयल्लो, पूण देवान मोलादीक म्हणून विंचून काडलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुम्ही जाया. देवाक म्हणटात तसलीं आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मरिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुम्ही जायचे. पूण तुम्ही विंचून काडिल्ली परसा रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपणेच दायज करून घेतलो लोक. काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्ल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुम्ही गाजयजय म्हणून ताणें तुमकां विंचल्यात. आदीं तुम्ही एक परजा न्ही आसल्यात, पूण आतां तुम्ही देवाची परजा जाल्यात. आदीं तुम्ही काकूळ जोडूंक नातली, पूण आतां तुमकां काकूळ मेळ्ळ्या. मोगाच्यानो तुमचे लागीं हांव प्रार्थितां. परगामी आनी यात्रेक मनीस तुम्ही, देखून आत्म्याचेर झूज मांडटल्या कुडीच्या वडण्यांतावन अलग रावा. हेर जातींच्या मदें तुमची जिणी अपेक्षा विणे जावं अशें तुमकां ती आतां खोटी म्हणून लेखून तुमचे विरोध उलयतीत जाल्यारय सोमी येतलो त्या दिसा ती तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवंक पावतली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 100 2, 3, 4 आणि 5. श्लोक. संतोषाची गितां गावून देवा मुखार येया. संतोषान सोम्याक जय जय म्हण ये पृथ्वे, उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. श्लोक. संतोषाची गितां गावून देवा मुखार येया. सर्वेस्परस्त देव म्हणून जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसा. वय आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. श्लोक. संतोषाची गितां गावून देवा मुखार येया. वाखण स्तुती आसुवें ताच्या मंदिराच्या दारवाटांतल्यान, अर्गां गितां आसुवें ताच्या आंगणांत भितर सरा. ताचो उपकार बांदा, ताचें नांव हरसिया. श्लोक. संतोषाची गितां गावून देवा मुखार येया. आमचो सर्वेस्वर कितलो बरो, ताची कृपा युगायुगांतराक, ताचे विश्वासीपण संततेच्या संततेक बाळटा. श्लोक. संतोषाची गितां गावून देवा मुखार येया. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया हालेलुया. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 ओळ 46-52 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिष्य येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिकोतावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सरून वेताना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वतालो. तेदवां तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गादेगेर बसून भीक मागतलो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतस दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड धांप म्हणून पेस्टायलो, पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून तो आनीक व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो.
तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिसू कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शलो कान उडयलो आनी सट्टकन उठोन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणून म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजूच्या फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं म्हणल्यार जेजूच्या सवालांक त्या कुरड्याची असहाया कथा सांगातास जेजू सर्व शक्तिवंत म्हणलें कळीत जाता. असहाय्य कुरडू भीक मागतलो. हेरांच्या आदाराची ताका गरज आसली. आपलेच तो कितेंच करूंक शकनातलो. कुरड्यांक गूण करचें बरें मोन जेजू तें आसलें आनी तो ताका बरें करता. आमचे जिणेंत सबार संगती आमचेच तकी आमी करूंक शकना. आमकां पेल्याची गरज आसा. ते परींच आमकां देवाची भोव चड गरज आसा. आमकां ताणें रचला आनी तो आमकां पोसता. नातर आमी निराधारी जाता. आमच्या पत्कांचें भोगसाणें आनी सासणेचें जिवीत आमचो देव मात्र आमकां दिवंक शकता. आपणें विसारलेलें खंडीत मेळटलें म्हणलो थीर भावार्थ त्या कुरड्यातें आसलो. देखून तो म्हणटा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. आमी भावार्थान केल्लें मागणें देव कितेंच तिरस्कार करिना म्हणलें थीर पातयेव्या.